प्रितीच्या भाव आनी भयणांनो, आयची वाचपा आमकां सांगता आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत कशे भाशेन बरे भाशेन जिवंक आनी आमची काळजां आनी मनां सदांच नितळ दवरूंक. आनी हें करूंक आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. भाग्यवन पावलू आमकां सांगता पवित्र आत्म्याच्या देणी पोरमोने आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक. आनी पवित्र आत्म्याच्या पोरमोने आमी क्रिस्ती जिवीत जियेलें जाल्यार आमी खुशालकायेन खालतीकायेन आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावतलीं. आनी हे पवित्र आत्म्याची देणी जावन आसा पयले सुवातेर मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुलोबाय आनी आप दोमावणी. आनी हीच पवित्र आत्म्याची देणी आमकां जाणवाय दिता आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक, दुसऱ्यांक आदार करूंक आनी बरे रस्त्यार चलूंक. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयला जेजू रागार कसो दिसता. जो कोण व्हड मनीस आसले आनी नामलेले मनीस आसले तांकां तो तापयता आनी म्हणटा तुमचें कोटा. जेजू फारिसांवांक सांगता तुमी जायते कायदे पाळटात, दावो वांटो देवाक दितात, फेर इनफ, पूण दुसरे कायदे तुमी पाळूंक जाय. म्हणजे देवाचो नीट आनी देवाचो मोग होय कायदो तुमी पाळूंक जाय. आनी मागीर जेजू परत फारिसांवांक अपमान करता आनी म्हणटा तुमी पयलो जागो घेतात आनी हाकाच लागून तुमी विसरतात देवाच्या लोकांचे सेवा करूंक. तशेंच आमी जायते पावटी पयलो जागो घेवंक सोदतात आनी आमी दुसऱ्यांक विसरतात. दुसऱ्यांची सेवा करूंक, दुसऱ्यांक आमचो मोग दाखोवंक. जेजू सदांच म्हणटा निमाणें तें पयलें जातलें आनी पयलें तें निमाणें जातलें. द लास्ट वील बी द फर्स्ट एंड द फर्स्ट वील बी लास्ट. आनी जेजू फारिसांवांकूच चापयना ओ अपमान करिना, पूण धर्मशास्त्रांकूय तो अपमान करता आनी तांकां म्हणटा तुमी जायते कायदे बरयतात पूण हे सगळे कायदे तुमी लोकांच्या माथ्यार दवरतात आनी तुमीच ते कायदे पोरमोने जियेनात. तर आयज जेजू आमच्या मोदे आसलो जाल्यार, ताणें आमच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार तो कितें म्हणटलो काय? आमी फारिसांवा भाशेंत आमी दुसऱ्यांचो फायदो घेतात आनी आमचो अधिकार चलयतात, वो आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत खालतीकायेन आनी खुशालकायेन जियेतात. तर आयच्या मिसांत आमी मागुया पवित्र आत्म्याच्या देणी पोरमोने आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां जाणवाय दिता, पवित्र आत्मो आमकां शिकयता कितें वायट आनी कितें बरें. तर आमी सदांच मोनिस्पोनांत आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवोया आनी देवाक मानता तसले आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवोया. आनी हाकाच लागून आनी हेच करूंक देवाची कृपा आनी बोल आमी आयच्या मिसांत आमी मागुया.